अशीच एक घडणी आसा जंय न्हू एक बापूय जो स्ट्रिक्ट आसलो ताका कमोन येलें ताका दिसूंक लागलें की ताचे स्ट्रिक्ट एटिट्यूडाक लागून स्वभावाक लागून ताचे मदें आनी ताच्या भुरग्यां मदें जायतो एक गॅप कसो आसा ताका दिसलें आनी तो चिंतूंक लागलो आपूण म्हजो स्वभाव बदलतलो आनी तो कुरपेचो दया दाखोवंक लागलो आपल्या भुरग्यां लागीं आनी तेन्ना सावन एक समना फाटल्यान आमी पळयतात की ताच्या भुरग्यां मदें आनी ताचे मदें आनिकूय तांचो संबंद घट जालो भुरगीं ताका आनिकूय उक्तीं जालीं आनी ताचे लागीं बरे भाशेन उलोवंक बी लागलीं म्हज्या भावन भयणो दया समजून घेवप उक्त्या मनाची हें जावप हें सगळ्यांत व्हडलें आनी हें आमच्या जिवितांत आसूंक जाय नाजाल्यार आमी फकत रोबोटां भाशेन रिजीड वो स्ट्रिक्टूच आसतात हांव हें कित्याक म्हणटा कित्याक आयज जेजू शुभ वर्तमानांत अशेंच आमकां सांगूंक सोदता आमी पयले वाचपांत आयकलां हें करूंक जाय जायते कायदे आसात जे देवाचे जायते कायदे आसले आनी आमी आदल्या कोरांत जायते पळयत जाल्यार देखून कायदे आसात पूण हे कायदे दिल्ले कित्याक जे देवाक देव कितें तरी करपाचो आसलो ते लोकां बरोबर लोकां वरा वांगड आतां हे पयले वाचून आमी आयकलां तेन्ना देव तांकां तयार करतालो तुमी अशें खावंक जाय कित्याक तुमी इजिप्तांतलीं भायर सरतलीं म्हणून आनी हेंच न्हू हें ते फारिजांय पाळटाले पण फारिजांनी आनिकूय तांच्या कायद्यां मदें आनिकूय कायदे घालून जायते चड कायदे करले आनी ते सारकेच कायदोच पाळटाले तांकां ते कायद्याचो अर्थ कितें तो ते विसरून गेल्ले आनी फकत दुसरें कितें सारकें करतात दुसरें कितें सारकें करिनात तें पळयताले आनी आज आमी ह्या शुभ वर्तमानांतूय पळयता